होणा पोलीस स्टेशना लागसार घडिल्ले घडणुकेत पोलिसांची नेटान चालू असा कारवाई। या घडणुकेत पोलिसांनी 8 दुबावितांक केली अटक। फिडे बुद्धिबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोयचे पर्यटन तसेच अर्थव्यवस्थेक मेळटली चालना सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फिडे वर्ल्ड कपात 82 देशातले 206 खेळगडे जातले वाटेकार, मुख्यमंत्र्याची माहिती। राज्यात आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची चल्ल्या नेटान तयारी। नावेली मतदारसंघात प्रतिमान थारायला लढो दिवपाचो, खंयच्या पार्टीचो तेको घेतले ते मात आसा गुपीत। सेगीत पडपी पावसाक लागून मोर्जे पंचायत वाठारातल्या भात शेतांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण। शेतकी खात्यान शेतांची करची पळवणी, शेतकऱ्यांक दिवची लुकसाण भरपाय केल्या मागणी। आणि आंबावली खोलाच्या खाडयेत कायाकिंग करपाक सुरुवात। देश विदेशी पर्यटकांची कायाकिंग करपाक पडटा गर्दी। पागी आणि एसटी समाज मिळून करतात कायाकिंगाचो व्यवसाय। आता पळयात खबरो विस्तारांत। होणा 70 वाठारातले प्रकरण बरेच गरम जायत चल्ला। या घडणुकेत मुख्यमंत्र्यान लेगीत हस्तक्षेप करून गुन्यांवकार करप्या आड कडक कारवाई करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या। मजगती या प्रकरणाच्या संदर्भात पोलिसांनी सध्या 8 दुबावितांक ताब्यात घेतल्यात, तसेच आनीक अटक जावपाची शक्यताय आसा। पळयात। होंडा 70 हांगासर नरकासूर प्रकरणात सध्या 8 जाणांक अटक केल्ली आसा, तशेंच खुबशे जाणांक पोलिसांनी चौकशी खातीर ताब्यात सुद्धा घेतलेले आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की नरकासूर म्हणजे 19 तारखेक आयतारा रातचे मध्यरात्री जेन्ना होंडा वडाखडे हांगासर एका ग्रुपाचो नरकासुराचे नाचप सुरू आसलेले आणि तेन्नाच रुपेश फुके ह्यांनी व्हडलो आवाज येता ह्या प्रकरणात आउटपोस्टाचेर होंडाचे तक्रार केली की आवाज व्हडलो आहा ह्यो बारीक बंद करपाचो म्हणून। तेन्ना जेन्ना पोलिसांनी थंय वचून तांकां सांगलें की आवाज बंद करा, तेन्ना थंय जे लोक आसले तेंच्यांनी सांगलें की आमच्या ग्रुपाचो कित्याक आवाज बंद करपाचो, करता जाल्यार होंडाचे बाकीचे जे पंचायतीन जे बाकीचे नरकासूर आसा तेंचो सुद्दां आवाज तुमकां बंद करचो पडटलो। तेज्या वयल्यान खुबशी घडामोडी जाली आणि जे रुपेश पोके आसा आणि बाकीचे लोक आसा हे जमाव होंडा आउटपोस्टाचेर आयले आणि तेंच्यांनी जो आवाज आसा ह्यो बंद करपाक जाल्यार बाकीचे जे होंडा पंचायतीन जे बाकीचे लोक आसा तेंचो सुद्दां आवाज बंद करपाक जाय हे तेंची मागणी आसलेली। मात जो रुपेश पोके आसा तेंच्यांनी आवाज बंद करपाचो आणि ते आमकां सोंग नाका अशें म्हणून तेंच्यांनी थंय एकामेकाची बाचाबाची जाली। ह्या वेळार स्थानीक जो सरपंच आसलेलो आणि बाकीचे पंच आसलेले तेंच्यांनी हे प्रकरण मिटोवपाचो प्रयत्न केलो आणि पोलिसां बरोबर तेंची बातचीत सुरू आसली तेन्ना थंय जे लोक जो जमा आसले तेंचे कोणी तरी एका भुरग्यान वचून जे गाडी सायडीक पोलीस स्टेशनाच्या सायडीक आसलेली त्या पोलीस स्टेशनाच्या गाडयेर जी स्विफ्ट डिझायर आसली तेतूर मराणे मारले आणि गाडयेक उजो लावपाचो प्रयत्न केलो आणि हे जे प्रकरण जालें हे पोलीस स्टेशनाच्या भायरच जाल्लें आणि तितून जेन्ना हे प्रकरण मिटोवपाचें आसलें तेन्नाच उजो लागलो आणि मागीर जो सरपंच आसा तशेंच जो रुपेश पोके आसा आणि PI आसा हेंच्या बरोबर बातचीत जाल्या नंतर ह्यो जो रुपेश पोके आसा हेणी लेखी स्वरुपात एक दिल्ले की आपल्या कोणा विरुद्ध तक्रार करपाची ना आणि आपल्याक पोलीस प्रोटेक्शनान आपल्या घरा सोडपाची अशी मागणी केल्ली आणि तेजे मागीर हे प्रकरण मिटलेलें आणि तो जो रुपेश पोके आसा ह्यो घरा गेल्लो आणि बाकीचे जे लोक आसले जमा जाल्ले हे 200च्या वयर आसलेले आणि ते सुद्दां सगळे जाणां आपले आपले परत गेले आणि हे प्रकरण आसले हे मिटलेले अशें सगळ्यांक खबर आसली। मात 20 तारखेक दिवाळे दिसा सांजेर जो गाडी जळटानाचो जो व्हिडिओ आसलो ह्यो व्हायरल जालो आणि तेन्नाच व्हायरल जाल्या नंतर जो रुपेश पोके आसा हेणी आपले कांय इश्टां वांगडा पणजी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि हे जे प्रकरण जाला हे मुद्दामून जाला अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आणि ह्यो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या नंतर आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या नंतर खुबशी घडामोडी जाली आणि आयज सोमारा जो रुपेश पोके आसा हेणी वाळपे पोलिसान कागाळ दिल्या की जे पयरचे जे होंडा पोलीस स्टेशनाचें जे प्रकरण जाल्लें आसा हे मुद्दामून जालेलें आसा आणि तेंच्यांनी आपल्याक दिवे मारपाची प्रयत्न केलो। तितूर 3 सरपंच पंच आणि खुबशे म्हणजे 400 जाणांचो जमाव थंय जमा जावन आपल्याक मारपाचो प्रयत्न केलो, तशेंच आपल्या गाडीची तोडफोड करून गाडी जळोवपाचो प्रयत्न केलो अशें तेणी आपल्या कागाळीन म्हटलेलें आसा आणि सध्या वाळपे पोलिसांनी तक्रार नोंद केलेली आसा आणि आयज सकाळच्यान
8 जाणांक एकूण अटक केलेली आसा आणि बाकीचे जे लोक आसा हांकां चौकशी खातीर सध्या ताब्यात घेतलेले आसा. भितर कांय मायनर भुरग्यांचे सुद्दां भितर समावेश आसलो, मात तांकां चौकशी करून तांकां सध्या सोडलेले आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फिडे वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातलें. हातूंत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें. मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एंथमाचें लोकार्पण जालें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. गोंयांत फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातले. सुमार 23 वर्सांनी भारतात ही सर्त जाता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले खंय. हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयचे तरणाटे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार बुद्धीबळ सर्तीत वांटेकार जातात. आधुनीक खेळा खातीर मुळावे सुविधा, प्रशिक्षण आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या तरणाट्या खेळगड्यांक समान संदी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एंथमाचें लोकार्पण जालें. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 31 ऑक्टोबर पासून 27 नोव्हेंबर रिओ रिसॉर्ट आल्पोरा बार्देस हांगासर जे आमी ऑर्गनायज करता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आज फर्स्ट म्हणजे आफ्टर 23 इयर्स फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत होस्ट करता. गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा, भारता खातीर गौरवाची गजाल आसा. 23 वर्सांच्या उपरांत चेस वर्ल्ड चेस कप हे भारतात येवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा. म्हाका दिसता चेसच्या बद्दल इन डिटेल्स म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी गेम जवळपास इट इज 206 प्लेयर आनी 82 कंट्रीज ह्या इव्हेंटात पार्टिसिपेट जाता. गोंया खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा जेन्ना 82 कंट्रीजचे प्लेयर्स आनी हांगासर पार्टिसिपेट जावप म्हणजे गोंय हे ग्लोबल लेवलाचेर पावता. म्हणजे नॉट ओन्ली इन द स्पोर्ट्स बट टुरिजम सेक्टरांतूय बी आमकां वर्ल्ड चेस कॉम्पिटिशनाचो खूब व्हड फायदो जातलो. म्हणून हांव थँक्स फॉर द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी and also for the Mansukh Badwiya कारण it is a jointly collaboration of the government of India आणि government of Goa हे आमी हांगासर ऑर्गनायज करता. गोंयांतल्यान सातत्यान ग्रँड मास्टर लिओ मेंडोजो, ग्रँड मास्टर अनुराग महामद, इंटरनॅशनल मास्टर भक्ती कुलकर्णी, नितीश, अमय, ऋत्विक आणि इथान बाज इतले सारकेले जवळपास 7-8 प्लेयर हे ग्रँड मास्टर आनी इंटरनॅशनल मास्टर गोंयांतल्यान जाला. म्हणजे गोंयांत केदो व्हडलो टॅलंट आसा तो आमच्या सगळ्या जाणांच्या लक्षात आयला आसतलो. आणि वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत अजूनय बी यूथ जे आसा ते आनिकूय बी ह्या चेस हाजे कडेन अट्रॅक्ट जातले. हातूंत इन लॉंग रन आमी जेका म्हणटा की एखादो इंटरनॅशनल किंवा वर्ल्ड क्लास लेवलाचो टुर्नामेंट जेन्ना जावप इट वील बी द लॉंग रन फॉर नेक्स्ट अनादर 25 इयर्स अशा पद्दतीचे प्लेयर्स तयार जावचे. म्हणून आमी सातत्यान अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. सातत्यान इंटरनॅशनल बॉडीज वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स गोंयांत अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट जे ऑर्गनायज करता. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ अवर बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. लोगो जो आसा तुमी जर पळयशात इट इज टोटली इन लायन विथ द गोवा. आमी पळयता आसतले लोगो कंप्लिटली गोंयचे पिक्चर आमकां पिक्चरायज केला. गोंय पुराय ग्लोबल लेवलाचेर पावोवपा खातीर फिडेक लोगोक आमकां स्थानूय दिला आनी ऑलमोस्ट ताज्या खातीरय बी आमी ग्लोबल लेवलाचेर पावतले. एंथम सॉंग जर आमी पळयतले आसत जाल्यार इट इज एन आफ्टर ऑल जे गोवा ग्लोबल लेवलाचेर कशा पद्दतीन पावचें हें तेंच्यांनी एंथम सॉंगांतल्यान दाखयलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. राज्यात आतां सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. नावेली मतदारसंघांतल्यान आतां समाज वावुरपी एडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन उमेदवारी लडोवपाची थारायल्या. फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपात जैतिवंत जाली, पूण ह्या खेपे लोक कसल्याच गजालीक भुलचे नात अशें म्हणीत प्रतिमान नावेली सावन आपली उमेदवारी जाहीर केल्या. गोंयांत आतां सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीक नेट आयला. 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक नावेली मतदारसंघांतल्यान लडोवपाची जाहीर घोशणा समाज वावुरपी तशेंच आपल्या कामा खातीर सदांच चर्चेत आसपी प्रतिमा कुतिनोन केला. फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपा जैतिवंत जाली, पूण ह्या खेपे जावचें ना अशेंय प्रतिमान नमूद करून सांगले. पूण सध्या नावेली भाजपाचे उमेदवार उल्हास तुयेकार सत्तेत आसा. तातूंत प्रतिमाची एंट्री. तशेंच आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावन लेगीत एका मुलाखतीत सांगिल्ले
की ताची धूव वालांका 2027 वर्साच्या नावेलीच्या विधानसभा वेंचणुकेत लढो दितले, जे 2022 वर्साचे वेंचणुकेत वालांका नावेली मतदारसंघातल्यान भाजपाच्या उल्हास तुयेकार हांचे आड फकत 430 मतांनी हारिल्ली. आता नावेली ह्या फुडाऱ्यांक लागून बरीच चर्चा चल्ल्या. आता 2027 बाजी मारतलो कोण? आनीकय नावेली सावन नव्या उमेदवारांची एंट्री जावपाची आसा वय. नावेली खंयची पार्टी जैतिवंत जातली हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. So if you go to see after the assembly elections, आता 3.5 वर्ष जाल्ली आसा आणि हांव नावेली बशिल्ले कंटेस्ट केल्ले. There were around 9 people who had contested on different party symbols. And if you go to see after the elections, वाटे झाले, सगळ्यांचे वाटे झाले, 2-2-2.5 हजार वाटे झाले. आणि जेका कोणी चिंतून आशिल्लो बीजेपीचो तुयेकार, केन्नाच ताका ग्राउंडार पळोवन आशिल्लो, तो मनीस MLA जालो बिकॉज there was division of votes. I think now people have realized it. But if you go to see out of those 9 people who contested, anybody, not only Navelkar, anybody in Goa will tell out of 9 who has been on the roads, on the streets, taking up issues, fighting for people. And nobody will be able, like nobody can deny that yes, with very humble heart I am saying that I have been working till date and I will continue my work till 27 and after that also. आता तुम्ही चालला, what is my plan? Obviously 27. It is a democratic right आणि कोणाकूय right आसा. Anybody can go into elections and anybody can contest. Everybody is welcome. And I think this time people will see, moreover they will see who is the candidate, who is the person, and who's done work and who will be able to raise the issues in assembly from the constituency and fight in the assembly for them. So म्हाका दिसता ह्या फाटी लोक बिर्याणी, चिकन 5,000, 10,000 हाजेर दिवपाचे ना, कित्याक सगळें निशब्दन जाल्लें आसा. लोकांनी पयल्लें आसा लॉ एंड ऑर्डर कशी हाडली आसा. आयज लोकांनी दिसाचें मारून पळय हॉस्पिटलांत एक म्हयनो रावपा पडटा. मागीर आमचे दोंगर काबार केल्ले आसा, कॅसिनोच्या नांवान कितें घालता, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स रॅकेट सगळें तुमी पयल्लें आसा. सो आय फील दॅट मी विदाउट हॅविंग अ पॉलिटिकल बॅकग्राउंड, तुजे आवय बापूय म्हजो ग्रँडफादर पण पॉलिटिकल ग्रँडफादर कोण ना. I am just an ordinary daughter of I mean to say I am a daughter of an ordinary ex-headmaster, that is John Francisco Mendonca, and a mother teacher. So I am come from that background and I have come from the grassroots. And people now will vote looking at the person. Moreover, I feel united as far as सगळ्यांनी आम्ही समज BJP उडयतले जाल्यार युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल हो नारा घेऊन मुखार वचपाक माझी तयारी आसा. काम केला. So it is up to the people now, but I am going for elections. I will contest 27 assembly elections. पळोवपाक गेल्यार जाल्यार फाटली 2 वर्सां साकून लागिल्ली आसा. But I told the parties, give me some time. First, let me prove myself to the people, because I wanted to take people's issues apart, across the religion or the caste or the political background. अशें न्ही की प्रतिमान फक्त काँग्रेसाच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, प्रतिमान बीजेपीच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, ज्यांचेर अत्याचार जाला, आम आदमीचे घेतल्या, TMCचे घेतल्या, गोवा फॉरवर्डाचे घेतल्या, आदीचे जे खंयच्या बायलेक चलयेक लोकांक त्रास जाला पळय, खंयचेय जावं कॅथलीक, मुस्लीम, हिंदू तांचे घेतले आसा. सो म्हाका ती संदी मेळ्ळी. सो आतां इलेक्शन येतना आय विल डिसायड, बट आय विल सी दॅट सेक्युलर फोर्स पार्टी जाय आणि जी लोकांचे मुद्दे घेऊन वतली, गुड आयडियोलॉजी असली त्या पक्षात म्हाका समज पॉझिटिव्ह मेळ्ळी जाल्यार बसून हांव घडयतलें. माय होम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नावेली. And I feel that my first priority will be Naveli. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेगीत पडपी पावसाक लागून मोर्जे पंचायत वाठारांतल्या भात शेतांच्या व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. शेतकी खात्यान ह्या शेतांची पळोवणी करची आणि शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. पावस सुरूच उरलो जाल्यार हातातोंडाकडेन आयिल्ले भात पीक नश्ट जातले अशें भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. आम्ही मोर्जे निराकार ह्या शेतान आसात आणि ह्या शेतान सतत पडत आशिल्ल्या पावसा खातीर शेताक कशी पिड्ड्यार जाला हे चित्र दिसून येता. आमचे जे कृषी खाते आहा त्या खात्याच्या पेडणे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हांगाचे काबाड कष्ट करून शेतकरी शेतां तयार करतात आणि तांची कशा प्रकारे जी नुकसाणी जाला ताची देखभाल करची, तांची पळोवणी करची आणि तांकां नुकसान भरपाई दिवची अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा. जे शेतकऱ्यांची शेतां आसात ते काबाड कष्ट करतात आणि सतत पडत आशिल्ल्या पावसा खातीर
कितलीशीच हेक्टर जमीन अशी शेतां रोयिल्ली तांच्यांनी, शेतांची पेरणी केल्ली आनी आतां पळयलें जाल्यार ते भातूय तांकां एक गोटो सुद्दां मेळपाची स्थिती ना. सरकारान हाची दखल घेवची आनी शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. कडकड मारून पडिल्ल्या पावसा वेळार मय वाठारांत चक्रीवादळान धुमशणां घाली. या चक्रीवादळात झाडांची पडझड जातना 2 घरांची मोडतोड तशेंच बागायती पिकांची लेगीत नाशाडी जाली. या चक्रीवादळाक लागून लाखांनी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी जाल्ल्याची माहिती आसा. लायटीचे कांय खांबे मोडून लायट पुरवणीचेर परिणाम जालो. राती उसरा मेरेन काळोख पातळिल्लो. देवादयेन या चक्रीवादळात हेर अनर्थ मात घडूंक ना. तेन्ना 5 सुमार येदो वादळ जालें. हांगा कशें कितें घडलें तेंच कळना. वारो आनी पावस, सगळीं झाडां बी सगळीं मोडलीं आनी आमी देवा कडेन मागता कितें, देवान आमकां सगळ्या लोकांक साल्वार केलें तें व्हडलें. कित्याक लोक हांगा येवपी वचपी खूब लोक आहा आनी भुरगे रावता आनी कितें रावता, कितें घरांची लुकसाणी जाला, झाडांची लुकसाणी जाला. अंदाजे आमी सांगना 15-20 लाख तरी लुकसाणी जाल्या, पूण ती कितें कळना. आतां काळोख जाल्लो आहा तरी. पूण कितलीं झाडां पडलें? झाडां खुबशीं मोडल्या. आंबे चडशे मोडल्या, केळमे मोडल्या, माडयो मोडल्या. आमी सांगूंक शकना. फाल्यां तुमकां आमी दाखोवंक शकता. पण म्हाका एक समज लायट बी आतां ही लायट ना. आतां केन्ना लायट येत ती आमी सांगूंक शकना. कित्याक खांबे मोडल्या, सगळें मोडल्या. आतां आमकां काळोखानूच रावचें पडटलें. कोणाक कितें जावंक ना न्हू. कोणाक कितें जावंक ना ती हे मोठे उपकार आमचे. काल अचानक जे वारे आणि जे पावस येयले, असो वारो आणि पावस म्हज्या आयुश्यान मी केन्ना पळोवंक ना. म्हणजे कोणाचें छप्पर कोणाच्या घरान येवर पाडप अशें हें पयलींच फावट घटना घडली. त्या वेळार 5-5:30 टायम म्हणजे भुरगे खेळ्ळा आसले आनी अचानक ह्या छप्पराचे हांगा येवन पाडप खरी एक दुर्घटना जातली ही मोठी. आमची गोरवां सदींच फळ्यान येवन बसा सांजच्या टायमार, पण ती त्या वेळार नसली. हे एक मोठें दुर्दैव. आणि मागीर भुरगीं सुद्दां आमची मागीर त्या वादळाक लागून भितर गेली म्हणून सुटली. गाडयो आमच्यो सदींच दारा फुडें आसता, पण ते दिसा नसल्यो म्हणून एक ते गाडयो उचल्यो. बाकी तशें मोठी काय हे तरी जावंक ना, पूण घराची थोडीशी मातशी तोडमोड जाली. सादारण 1.5-2 लाखाचेर लुकसाण जातली आनी तशें मोठें काय हे जावंक ना. काल तुम्ही पळयलें केबा वाड्यार कितलीशीच झाडां पडली आनी ज्या झाडांनी सगळ्यांक खूब त्रासदायक जाले. आमचो काली गोसावी त्याच्या घरार सुद्दां एक झाड पडून तेंचे फुडलो वस्रो आसा पळय तेतून खूब तेंचे लुकसाण भरपाई जाल्ली आसा. तशेंच तळये वाटेन तशी जांभूळबाट अश्यो म्हाका दिसता 10-12 झाडां पडलेली आसा. बेगीतल्या बेगीन गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता आनी आमची पंचायती कडेन एक रिक्वेस्ट करता की बेगीतल्या बेगीन ही झाडां आसा पळय ती मारून घेवची. डेंजर अवस्थेत आहा ती. ही डेंजर अवस्थेत आहा आनी जेणे करून आता हे काल वादळ पयलें ते हिसपान तेंचे जर काली गोसावले घरात एक झाड आसा पळय ते सारखे डेंजर आसा. ते बेगीतल्या बेगीन कट करपाचे आनी म्हाज्या शॉपा कडेन सुद्दां 1-2 झाडां आसा पळय ती सुद्दां बेगीन कट करपाची अशें हांव गव्हर्मेंट आनी आमच्या पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता. म्हणजे अशें पळय वारें येत जाल्यार ती पडोंक शकता. हय अशी येत जाल्यार ती पडोंकच शकता आनी तुमी थंय वचून पळोवंक सुद्दां शकता. जी मुनां आसा पळय ती माड ही आमची आंब्याची ती हल्लेली आसा आनी ती पडटलीच. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. याच आपुलकेन गोयच्या समेस्त जनतेक आणि कुंकळे मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबी. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज म्हजे बरोबर आसात आतिशी, ज्यो दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आतां